नमस्कार. जसे गोंयांत नॅशनल गेम्स 37 नॅशनल गेम्स ह्यो सुरू जाल्ल्यो आसा आनी आयज फोंड्या जे इव्हेंट आसलेले हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंडाचेर आयज सकाळी एग्रीकल्चर मिनिस्टर तशेंच फोंड्याचे चेअरपर्सन रितेश नायक हांणी जे स्पोर्ट्स इव्हेंट आशिल्ले हांगासर तेजे उक्तावण केल्लें आसा 7 सुमार. आनी आतां पयलोच जो इव्हेंट सुरू जाल्लो हांगासर तेका लेजर रन अशें म्हणटा आनी तितूर बाकीचे स्टेटीचे तशेंच आमचो गोंयचो भुरगो बाबू गांवकर आहा तेणें हो सांग्या वयलो रावपी तेणें जो फर्स्ट रावंड आहा तितूर फर्स्ट रावंड तेणें हीट केल्लो आसा तेजो टायमींग आनी पळोवपाक जाय ते टायमिंगी प्रमाणे तेका खंयचें मेडल मेळटा तें. आनी त्याच प्रमाणे ही आतां नॅशनल गेम्साक हांगसर जे इव्हेंट्स आहा तांकां सुरवात जाल्ली आसा. सरान शिकयल्ली आमगे वैभव सरान मागीर सावय सरान मागीर किर्तन सर बी तेंच्यान सगळ्यांक शिकयलें म्हाका. पयलीं मातशी म्हाका कळना नियम म्हळ्यार तेन्ना आसली तेंच्या प्रॅक्टीस करून जाली शूटिंग रनिंग आसली मातशी पयलीं. सो कशें फील दिसता तुका? फील कितें जाता म्हणल्यार म्हाका खबर आसलें रनिंगा जाता म्हणून शुटिंगाचें हें आसलें. We are happy that for the 37 national games, the modern pentathlon is going to win the gold medal in the first event of laser run, and Babu Gaonkar would be the winner for the Goa, and this is a proud moment for all of us, for modern pentathlon in Goa and the whole state of Goa. फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान उलयना खातीर विवेक प्रभू.